गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहा होप सो सगळी बरी आहा हांव बी बरें आहा आनी आतां ता जालें उठला बी पयलीं उठलोलो मिट्टूक लावपा जाय न्हू सो डॅडी तेका मिट्टू लायतालो पूण डॅडी कोण तें इंजेक्शनान लावपा तेका जायना खंय सारकें सो तेका स्पुनान बरयलें तें सगलो तेका लेपोड काड असो तेका न्हावयला मिट्टू तावयला सुकयला आनी दोला आनी आतां मॅफी आनी डॅडी मिट्टूचें घर चोवपा वयता देन हाय से गाइस कशें आहाय तुमी सगळीं हां बरो आनी आतां हांव बाजू वयताय आनी फादर इन लॉ मिठू केज करपाक कित्याक रेडीमेड आहाय त्यो म्हाका बरो लागलो न्हय आनी एक्सपेन्सीव आहा त्यो थिंगसो तेका झाड घेतले आनी मागीर ते केज करतले आमी वचून सद्या भायर सरताय आमी मागीर गेले म्हणटकीर तुमकां सगळें दाखयतलो थिंगसो मागीर केज करून दितले आनी मागीर हेअर कट करता केस मातशे व्हड जाले बाय मेळटा येता ते ब्लॉगाक तेज्याक हे काट आनी हे कलर करून हाडला आनी कांय शूट करूं ना वाटे येतले हाडला आनी वचो देन काडूस देन कांयच आतां केज हाडल्या आमी वचोन हांवें कांय शूट करूं ना आनी तेगे मोबायल सांगलो न्हू तो हाडा वचोन आनी केज हाडल्या वचोन केजीचो तुमकां हाल्यार हो विडियो हालो वयतलो परवांच्या विडियोचेर केस दाखयता नाजाल्यार सकाळीं उठून केजीचो विडियो काडून मिस्टी रुमान दवरल्या केस ते दाखयता ओके आनी कोण दिसात न्हू की तूं कित्याक सांगत काय म्हणून म्हाज्या मना आहा न्हू हांव तें सांगता म्हाज्या भाशेन खूब जाण आसता तशी सफर कोत्ताय सफर करून करून डिप्रेशनान गेलो हा एक थोडी सुसायड बाहेर केलो हांव आहले केसींनी सॉफ्ट हार्टेड आसताय ती हांव सॉफ्ट हार्टेड आहलोलें पूण आतां हांव स्ट्रॉंग जालो तेका लागून हांव शेअर कोत्ता म्हटल्यार थोडी म्हाज्या बायन हांवें तांकां तरी अशें हें जातालां तें तशें सोशिता कितें काय तशें म्हाका बरें दिसता शेअर करपाक आनी प्लस आनी एक रिजन आहा तें म्हाका सगळें शेअर कोत्ता कित्याक मागीर न्हू अननेसेसरी इतली न्हू नांव पिड्ड्यार केलां नासलें मागीर सांगिलां अशें केलें तशें केलें हें ना तें ना हेशें तेशें टील डेट बाहेर न्हू मागीर बेश्टें नांव पिड्ड्यार कोत्ता बेश्टें मागीर नाका जालो सांगता सो हांव मागीर कितें आहा तें मागे सायड स्टोरी कोणाक कळना म्हाजे सायडीची स्टोरी म्हाका उरली भितरू उरली आनी तें कोणाक कळना मागे सायडीची स्टोरी तेका लागून हांव सगळें शेअर कोत्ता आनी नांवू गायलां तें लायफ स्टोरी बाय ब्लेज गोवन गर्ल हांव गोंयची चेडूं आनी म्हाज्या लायफान कितें जाता तें हांव सगळें शेअर कोत्ता एवरीचेर प्लस रेसिपी बी शेअर कोत्ता खपना मशरुमाचे न्हू ही रे न्हू सोलपाची बी न्हू म्हाका इनलॉजान शिकयलोलें मशरूम सोलपाचें कित्याक आमचे इशी न्हू आमी डॅडी बरो धुतालो आनी कातुता बरो धुवन कातुता तो म्हाका मागीर हांव न्हू तेणें म्हाका शिकयलो न्हू तशें केलां हांवें फस्ट टायम केलां म्हळ्यार हेजे पयलीं हांवें थिंग केलोलें थिंग करून खातालें आमी कोत्तालें हांव तें बी तशें म्हाका सोलून दाखयता आनी कशें सोलून सोलपाचें बी तें सो तेणें म्हाका शिकयलोलें मशरूम कशें सोलपाचें म्हाका कोणा आहलोलें मशरूम सोलपा आनी आमी एशी न्हू डायरेक्ट धुवनू घालतालीं सो म्हाका विचारलो न्हू तुमी तें म्हाका रिप्लाय कितें करूं तें म्हाका कळना न्हू तेका लागून हेचेर रिप्लाय केलें तुमकां ओके तें मशरुमाचें आनी बारीक रेसिपी घरान कोताय ते तुमकां शेअर कोतोलें आमी गेली बी ओके तशें शूट केलो आहाय त्यो शेअर कोता व्लॉगान ओके ह्या व्लॉगान आतां खुंयचे लास्टा व्लॉगान रेसिपी घालता आनी तुमकां व्हिडियो बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी फ्रेंड्स फॅमिली कडेन तांकां सांगा सबस्क्रायब करा आनी अजून कोणी सबस्क्रायब करूं ना न्हू तांकां सबस्क्रायब करा ओके म्हाजें अशें हें ना हेट्रा अशें हें ना हांव म्हागेलें सांगता हांव बडबडा म्हागेलें कितें आहा तें हांव दाखयता हूं वयता कितें खाल तेन्ना आतां मोसोन येयलें पूण आनी कांय शूट करूं ना म्हणल्यार बाब रोटालो पूण येवपाचो मागीर तें कोरोना आमी तेका लागून म्हाका हें जालें ना तो मोबायला लागला वचोन आनी काडोकूय जालोलो केज हाडूंक गेलें तेन्ना सो केज हाड आनी मिट्टू न्हू खूब जाण विचारतालीं तो मिट्टू एकल्याक हांवें रिप्लाय केलोलो की तूं पयशे पडलो तें सांगलोलें आनी कहलो ब्रीड तो सांगलोलो आनी कोण विचारलो हुंयसर हाडटा तो न्हू मॅफीन हाडलोलो तेगे फ्रेंडानू दिल तेका
की तुमकां जी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट सांगा जाल्यार हांव मागीर तेगे जाता तेगे नंबर इफ शेअर करी जाल्यार पॉसिबल ओके म्हणटा न्हू तो तेगे नंबर शेअर कर म्हणून जाल्यार हांव मागीर डिस्क्रिप्शनान तुमगे तेगेलो नंबर दिता कोणाक जाय जाल्यार बी घेवपा जाता ओके. आनी हो ब्लॉग हिंगा कापाक करता म्हणल्यार हांव हिंगा काप गायज आतां ही रेसिपी हांवें म्हणलो न्हू कोणागे शेअर करता ती खबर आसा आतां एडीट करता तेन्ना हांवें आतां हाटीन चोयलें आनी आतां मामी गेली फीश काटलेट ओ फीश पॅटीज रेसिपी शेअर करता. ही रेसिपी रिक्वेस्ट केलेली रेसिपी लॉर्ना मार्टिन्स होप सो ही रेसिपी तुका बरी दिसोली म्हणून की तुवें मागलो न्हू दुसरे भाशेन आमी कशी करता ती दाखय म्हूण सांगलो न्हू म्हाका. सो ही आयज तुगे रेसिपी शेअर करता ओके. सो आनी म्हाका कमेंटार म्हाका सांगा तुमकां कशी दिसोली ती. आनी आतां बेश्टे कांदो तोरणी मिरसांगो बा ते घालून जाय आतां बॉयल करूंक दवरता मीठ घालून. मीठ लायलां हांकां मीठ घातलां आनी बांगड्यांक आतां ओदीचो पिठो घालता इलो आनी उकडोंक दवरता कटलेशी करपाक. तोरणी मिरसांग उडोवंक जाय थोडी साल्ला उडोवंक जाय. फिमो आतां बांगड्यांचो फिमो केला काडला बारीक सगळे काडून मागीर रस जालो तो. आतां इन्ग्रिडियंट कित जाय ते दाखयता. 3 कांदे घेयले मोठे चॉप केले कोरिएंडर कोथमीर बारीक 3 मिरसांग घेयल्या तिखसाणी तुमकां जाय तशें करून जाता आनी 2 तांतयां ओके. आनी हाचो फिमो आतां ती कोता. पयलीं मिरसांग कांदो सगळे मिक्स करपा भायर ही बी रिक्वेस्ट केलेली व्हिडिओ लास्ट टायम सांगलेले दुसरे भाशेन कशें कोत्ताय ते दाखय म्हणून. सो दाखयता विथआउट मसाला. सगळें घालून तोरणी मिरसांग कांदो जिती कोथमीर आनी तांतयां आनी बांगड्यांचें हें केलें तो फिमो सगळो मुड्डोवपाचो. ही दुसरे भाशेन ही अशी थंयसर दाखयलें तें मसाल्याची न्हू. आयज तुमकां अशी जाय म्हणून अशी दाखयता. बांगड्यांची हें कातलेची पयलें उकडलें हांवें तें मीठ घातलां हळदीचो पिठो घातला सोलां घातल्या आनी तोरणी मिरसांग घातल्या आनी उकडल्या आनी कांटे काडले तेंचे आनी फिमो केला. आनी आतां हें कातलेशी करता आनी दाखयता तुमकां. जाय तशें मोठे करा बारीक करा कशेंय करा तुमकां जाय तशें आनी रवान हें करपाचें नाजाल्यार ते ब्रेडाचो क्रीम येता न्हू तितूनय करूंक जाता.
ती रेसिपी न्हू म्हाका ऑलरेडी मागलोली आनी एवढल्यो सगळ्यो रेसिपी न्हू हांवें शूट करून दवरलेल्यो की म्हाका मागीर कशें केन्ना घालतले टायम मेळटा तेन्ना केन्नाय म्हाका व्लॉगिंग चड व्हडलें जावं ना जाल्यार बॅकअप कहो दवरला कित्याक एवरी डे हांव व्लॉगिंगाचे प्लस रेसिपीज बी तुमचे कडेन शेअर करता म्हणून सो ही रेसिपी म्हाका मागलोली सो ही शेला आनी मागीर वायट यूट्यूब फॅमिलीने म्हाका सजेस्ट केला मामी तेरी बरी रांदिता बेलो बाबा पूण शूट करता म्हणटा सो मामी तेरी बरी रांदिता आनी तुमी जेवणाचें कित्याक हें करना काय म्हणून तें फास्ट फूड आमी डॅडी रिटायर जालो न्हू तेन्ना फास्ट फुडाचें शॉप सोदतालीं घालपाक आमी खूब ट्राय केलें पूण आमकां अशें अपुश म्हळ्यार अशें ट्राय केलें आमी खूब आमी खूंय घालूं सोदता सो थिंग पंचायतीन चोर आमकां परमिशन मेळोना खूंय तें हांव सांगिना थंयचे कडेन ते दोन गांवांनी आमी ट्राय केलें थिंग बरें गिरायक बी बरें जातलें आहलें आमकां परमिशन दिवना त्या टायमार पंचायतीनी आनी शॉप घेवपाक रेंटार बी घेवपाक आमची कॅपेसिटी नाहलोली रेंटाचेर घेवन आमी शॉप हें करतली कित्याक फर्स्ट इनवेस्ट करपाकूय तितूलें जाय न्हू फर्स्ट शॉप बांदून घेत जाय तें इनवेस्ट कितलें मागताय न्हू पयलीं कितें बॅकअप कहो सो ते पॉसिबिलिटी नाहलोल्यो सो कोणें आमी अशें हें घेताले ऑर्डर्स घेताले कोणागे कितें जाल्यार हें आमी करताले पूण आतां मागीर कोण यूट्यूब फॅमिली न्यू जॉयन जाला सो तांकां खबर ना न्हू सो डॅडी आमगेलो हॉटलान काम करतालो सो तो कूक सो तो रांदूं सगळें येता आनी कोणागेर अशें रांदपाक आपयता जाल्यार ती दोगांय वयता रांदपाक आनी आमी रेसिपीज बी कोणागेर कितें आहलें फंक्शना बी रेसिपी घेताले सो तेंगे टॅलंट इतल्याक उरलोलें सो आतां मागीर यूट्यूब चॅनलाचेर हांव तेंगेले टॅलंट बी भायर काडटा एकले जल्माक सांगलो तुका रांदूं येना तूं तेंगे कित्याक दाखयता आमी अशें बी म्हणलें सो म्हाका तेंकां बी अरे बाबा तूं करूं दिना सो म्हाका न्हू तेंगेले टॅलंट तेंगेले हें दाखोवपा जाय तेंकां तितू कॉन्फिडन्स आहलोलो पयलीं तेंकां आतां कॉन्फिडन्स येयला सो तेंगे हांव शेअर करता म्हाका येना मागीर लायफाचे सो तेंगेले पार्ट न्हू मागेले ती सो तेंगेले बी शेअर करता सो म्हाका थँक्यू म्हणून सो एटलिस्ट ते आमगे हितू मागीर हितू तूं मान दिता म्हाका हितू एटलिस्ट ते म्हाका सांगिल्लें आनी म्हाका बरें दिसलें अशेंच म्हाका सांगा तुमकां कितें सांगो जाय तें ओपन हार्टेड हांव घेतो तुमगेले कमेंट्स हांव वाजिता सगळें हांव एक पावटी रिप्लाय करून थँक्यू म्हणटा लुगीर रावता म्हाका कशें रिप्लाय करूं कितें म्हणून तें म्हाका कळना आमगे हितून इंग्लिशीन मागीर सांगो जायना म्हाका तितूलें कोंकणीन मागीर हांव तुमगे हेजे विडियोचे थ्रू तुमगेले रिप्लाय करता सो थँक्यू सो मच आमगे हितू हें केलें म्हणून पूण आमी घेताय पुडिंगा बी तेंगेले येताले ऑर्डर्स तर आमी घेताले ऑर्डर हें तेडीके जेवणाचे बी आनी कितें कितें येताय तें आमगे तो पोत्तून येता म्हाका हें करून जो व्हिडिओ तुमकां कसो लागो तो म्हाका सांगा कमेंट करून देना म्हाका स्वता येता म्हाका आतां एडिटींग व्हिडिओ शूट करून दिना सो तूं मागीर तुमकां आन्सर मेळ्ळो आनी खंयचे कमेंटाक आन्सर जाय करून आतां मुखार व्हिडिओचेर आन्सर करतले टिल देन बाय गायज आनी तुमकां कशें लागो तें कमेंटान सांगा ओके टिल देन बाय गायज सी यू नेक्स्ट व्हिडिओ